तांका हांव पुन्हा स्वागत करून मस्त धन्यवाद दिता जॉईन जाल्ले खातीर. तशीच देवोत्तम परमपुरुष श्रीकृष्णाल पदकमलाक हांव साष्टांग प्रणाम करता. मागीर म्हगेले दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हांगेल पांय हांव प्रणाम करून तांगेल्यागी आशीर्वाद निमगिता. तशें आमगेले भागवत पुराण कोंकणींतू म्हाका प्रोत्साहन केलेले हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी आनी तांगेले धर्मपत्नी हर ग्रेस सखी चरण माताजी हांकां हांव प्रणाम करून तांगेल्यागी आशीर्वाद निमगिता. हांगासर सगळ्यां लागीं हांव आशीर्वाद निमगून म्हगेले एक प्रयत्न सांगूक प्रयत्न करता. म्हाका कळलेले तशें हरे कृष्णा. स्टार्टिंग एक सनाचे हरि गुरु वंदन करून प्रारंभ करता. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. पुन्हा तुम सगळ्यांक हांव स्वागत करता. आज तुम सगळ्यांक गोत्तले म्हणके बेसिक्स ऑफ भगवद्गीते भितरी कृष्णा इज बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ नेचर. प्रकृतीचे 3 गुण विषय दुखून आम्ही एक 4-5 सेशनां तुकून ऐकत आसाची. 3 गुण कसले ते कशे आमकां बद्धात्माक बंधनान घालता आनी तातूंतल्यान आमी कशी भायर येविता हे सगळें आमी एक 3-4 सेशन तुकून ऐकत आसाची. आनी म्हगे राज्य प्रकार हे लास्ट सेशन म्हूण दिसता म्हाका गुणा विशय. आनी तो कृष्णा इज बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ नेचर. वय कृष्णा इज बियॉन्ड खाली नेचर न्ही, तो सगळ विशय आमी तरी बियॉन्ड जावन आसा हे आमी मनावर घेवका. आनी तशीच कृष्ण म्हळ्यार कोण देवोत्तम परमपुरुष अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण परमात्मू हागेले आमी आयज सेशना भितरी कितले दिव्य जावन आसा तागेले स्वरूप तागेले नाम आनी तागेले लीले हे पुरा आमी तागेले शक्ती हे पुरा आमी आयकुच्याक आज प्रयत्न करूया. हरे कृष्णा. आध्यात्मिक जगत्या भितरी आमकां कळल्या म्हणके गोत्त आशिल्ले म्हणके आमी बद्धात्म आध्यात्मिक जगत्यांतू श्री कृष्णा लोटू आशिल्लींची जाल्यार आमकां स्वतंत्र जावन खुश भोगचे संतोष भोगचे एक भारी आशा आमकां. त्या आशा आमगे पुरेसूच खातीर भगवंतान हे मटेरियल नेचर सृष्टी केलेलं आसा म्हणून आमी आयकलेलं आमकां गोत आसा. कशी सृष्टी करता परमात्मू तागेले फर्स्ट अवतारू पुरुषावतार. कारणोदकशाय विष्णू गर्भोदकशाय विष्णू तशीच क्षीरोदकशाय विष्णू हे 3 पुरुषावतारांतू आपणाक विस्तरण करून परमात्मू हे भौतिक सृष्टी भौतिक सृष्टी करता, भौतिक लोकाचे सृष्टी करता. ते कशें करता परमात्मू महत्त्वावेरी तागेले ग्लॅन्स घालतना दृष्टी घालतना ते प्रकृती ऍक्टिवेट जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. प्रकृती ऍक्टिवेट जावन 3 गुण परस्पर इंटरॅक्ट जावच्याक सूर जाता आनी तातना सृष्टी प्रारंभ जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशें निमित्त 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज द
बेसिस ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड म्हणून आम्ही अर्थ करून घेवका. आता परमात्मान मनशाले आशे पुरैसुचाक हे भौतिक जगत्य सृष्टी केला आणि बद्ध जीवाक सेन्स ग्रॅटिफिकेशन करच्याक व्यवस्था केलेलं आसा. 84 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ करता आणि डिफरंट योनी भितरी तंगेले आशेक तंग कसकसल पुरा आश आसपळे आणि त्यांनी केलेले कर्माक अनुसार जावन परमात्मो तांकां ते योनी भितरी घालता म्हणून आम्ही भागवता भितरी ऐकलेलं आसाचे. आता मनशाक बद्धात्माक सेन्स्युअल एन्जॉयमेंट प्रारंभारी तांकां सुख म्हण दिशा पुरो जाल्यार मागीर तेच तांकां दुख्खाक कारण जाता म्हणून 5 अध्याया भितरी कृष्णान सांगिल्लें आसा की ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवस आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः. बुद्धिमान जाल्लो मनीस हे एन्जॉयमेंटा भितरी पळना. इत्या म्हळ्यार हे सुरसुरीक सूख म्हूण दिसल्यार हाका एका ह्या सुखाक आदी आसा अंत्य आसा आणि अंत्य जातना ते दुःखाक कारण जाता आणि तेन्ना आमकां हे दुःखालयम अशाश्वतम हे जगत्य म्हणून मनशाक दिसता. त्या मनशाक तशें दिसतना देव ताका एक चान्स दिता. मनुष्य देह आशिल्ल्याक मात्र कसो चान्स भक्ती सेवे करून हे जनन मरण चक्रा दुखून भायर येवका. कृष्ण म्हणू कसं म्हणून ताका ज्ञान येवका, कृष्णाले विषय येऊ ताका कळका, प्रीती येवका, प्रेम येवका आणि त्या भक्ती सेवे करून ताणे तागेले जनन अवपास देह घेनातिले मिगिले येवका अशें म्हणून सांगून तो एक हे सृष्टी केलेलं आसा. आता आमगेले हे दुःखाक कश्टाक कसं कारण कसले कारण कसं म्हळ्यार आम्ही आमगेले स्वरूप विसरल्याचे. देवान आमकां सांगिल्लें आसा ममैवांशो जीवलोके म्हणून म्हगेले अंश तुम्ही म्हणून. देवाले अंश जाल्यार आम्ही मिथ्याहंकारान हे सगळे हांव करचे हे म्हगेल देह हे म्हगेल देहाक संबंध पडलेले म्हगेल फॅमिली हे सगळे अज्ञाना भितर आम्ही आसूचेच आमगेले दुःखाक आनी कष्टा कारण म्हणून भगवद्गीते सांगिल्लें आसा. आता आमगेले आध्यात्मिक प्रकृती कसले आम्ही देवाले सेवा करचे, कृष्णाले दासानुदास आम्ही ते सोडून आम्ही देवाक विमुख जातना देवाक पाठ करतना आमकां हे कष्ट सगळे सूर जाता. तेन्ना कृष्ण कसं करता आमकां हातूंतल्यान भायर काडचे खातीर 15 अध्याया भितर 15 श्लोक कृष्ण सांगता सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम. कृष्ण परमात्मो साहित्य अवतार वेदव्यास जावन अवतार घेवन येवन वेदाचे रचने करता. ते वेदाचे कर्ते कोण श्रीकृष्ण परमात्मोची. हे वेद आम्ही तरी कसं सांगला कृष्णाले सेवे करून भक्ती सेवे करून आमकां गोलोक धामाक उच्चाक वाट वेदा भितरी बरयला. आणि तशीच परमात्मो या श्लोका सांगता हांव अंतर्यामी परमात्मा जावन तुमगेले सगळ्या हृदया भितर आसून तुमकां स्मृती दिता, उडगास दिता आणि विसोडची तशी करता. केलो सगळं आमकां विसोडचे अगत्य आसा तें दिता आणि ज्ञान दिता म्हणून हे सगळे हांव तुमकां बद्धात्माक दिता म्हणून कृष्ण सांगता. तशीच वेद करून वेदाचे मुखांतर आम्ही कृष्ण ज्ञान कळका आमकां म्हणून कृष्णाले इच्छे ताणें आमकां पेटयला जाल्यार हांगा राबू पेटयला न्ही तागेले गोलोक धामाक आमी येवका म्हूण एक देवाक मस्त मन. आतां एक बापूस आसता पक्कनी एक तागेले चेडू तागेल्या दुखून जाल्यार एक आस्तीचे वांटू घेवन विंगड कडेन बीन गेल्लो चमकला म्हूण जाल्यार बापसूक केन्नाय ते चेडा वयरी हें आसता
की कशी आसा म्हणून पक्कन ते चल्ल्यान गेल्ले चमकलेल कडेन ताणें एक यार दवरून लॉस बी जाल्ले म्हणून जाल्यार ताका वापास येवं तशी करता बापूस आनी येतना ताका प्रितीन घरांत वापून ताका जाग दिता आनी ताणें ते पुरो केला म्हूण सांगून ताका कसलेय तो हें करना चल्ल्याक. तशीच कृष्ण परमात्मो आमी देवाल्या दुखून विमुख जावन आयला जाल्यार आमकां वापास गोलोक धामा व्हरूंक मस्त हें जावन आसा परमात्मा. तशी आमी मुखारसून आमी कुंती देवीले एक स्तुती विशय हांव एक सांगूक प्रयत्न करता. कुंती देवी तिगेले स्तुती भितर परमात्माक फस्ट सांगता स्टार्ट करतनाची नमस्ते पुरुषत्वाद्यम म्हणटा. नमस्ते म्हणून फस्ट सांगता केन्नाय कशी स्तुती करतना सुरवेक स्तुती सांगून लास्ट सांगचे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामी ब्रह्मसंहिता तृतीय एकादशीची लास्ट सांगचे. कुंती तशी नाही कित्याक कुंती फुडें गोतस तो परमेश्वरू तो नियामकू मूल पुरुष आदिमूल अच्युत हें पूर तिगेल तो भावाल पूत जाल्यार हेण्णाल पूत जाल्यार तो देव म्हूण तिका सूर दुखून गोतस कित्याक म्हळ्यार तिका सकड कश्टां दुखून तिगेल चेडवांक भायर काडलेलो कृष्णानच आनी तो देव म्हूण तिका दुखून गोतस. तशें आतां कृष्ण द्वारके वयच्या भायर सरतना कुंती महाराणी ताका स्तुती करता आनी नमस्ते पुरुषत्वाद्यम म्हणून तिगेले स्तुती स्टार्ट करता आनी तन भितर ती सांगता सगळे जगत्याचे पोषक तूंची म्हणून सांगता. आमी ऐकलेलें न्हय ತೆಲ್ಲಣಿಸುದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರೆರೆದವರು ಯಾರು कोणे कोणे वचून ते उदकाला की जाल्यार तो रूख जाता. कशी परमात्मा सगळ्याले पोषक म्हणून ती ताका होगलशिता आनी ती तिगेल स्तुती भितर सांगता की सगळ्याले हृदया भितर आसा भायर आसा अदृश्य जावन आस तूं म्हणून ती सांगता. मिगेले दोळेद्राक तूं आसल्यारी अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र उत्तरेले गर्भा भितर प्रवेश जातना तूं ते गर्भा रक्षण करूक गर्भा गेल्लेले हांवें महसूस केल्लेले आसा म्हळ्यार हांवें अनुभविसिल्लेले आसा म्हणून कुंती महाराणी सांगता. आनी ती सांगता कृष्ण सर्वांतर्यामी की तो सर्व व्यापिकी म्हूण ती एक नमने भ्रमी भितरी आसता जाल्यार परमात्मा सर्वांतर्यामी आसा सर्वव्यापी आसा दोनी आसा जाल्यार माया शक्तीचे एक आवरणा निमित्त तो अदृश्य जावन मूढ आत्माक तो दिसना म्हणून त्या स्तुती भितरी कुंती महाराणी सांगता. तशीच आनी तो वेदा भितरी वेद कसं सांगतात म्हळ्यार नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनां एको बहुनां यो विददाति कामान् नित्यದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನಿತ್ಯ ಸಕಲಾಲೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್तीचे मूल म्हणून वेद कृष्णा विषयारी सांगता. आता सकल सृष्टीचे मक्षशिले मेधाशक्ती श्रीकृष्ण प्रकृतीचे सृजन शक्तीचे मेलविचारण करच्योय तोच हे सकडी भगवद्गीते आमी वाचल्यार तान भितरी आसा. कृष्णान कितकी कडेन तागेले विशय सांगिल्ले आसा. मागीर भागवताचे फस्ट श्लोका भितर अभिज्ञ आनी स्वराट म्हणून कृष्णा विशय सांगिल्ले आसा. अभिज्ञ म्हळ्यार सर्वज्ञ सकड गोत आशिल्लो. स्वराट म्हळ्यार सर्व स्वतंत्र संपूर्ण स्वतंत्र तो. तशी महान सृष्टीकर्ता हे दोन्ही वर्ड कृष्ण कशी एक श्रेष्ठ आनी सगळ्यांतल्यान कशी विंगड भिन्न जावन आसा म्हणून आमकां आमी मनावरून घेवका. मुखारसून ब्रह्मसंहिता ब्रह्म तागे स्तुती भितरी देवाले सृष्टी विशय सांगता. एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं
यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि. हंतु भितरी सृष्टी विषय सांगता. ब्रह्म प्रति एक परमाणु भितरी परमात्मू पूर्ण जावन आसा म्हणून तो सांगता. म्हळ्यार ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. परमात्मू अविभाज्य जावन आसा. युग युगांतरांतकून जावचे सृष्टीक कितली युग जाता तांतू पूर्ण सृष्टीक कारणकर्त्र कोण? कृष्ण परमात्मा. सकड विश्व तगेले अस्तित्वा भितर आसा. प्रति एक परमाणूत तो पूर्ण रूपारी आसा म्हणून ब्रह्म सांगता. आणि आम्ही आराधन करचे परमात्मू आम्ही ऊहे करू जायनातील विषय तशी सर्व व्यापी जावन सृष्टीचे प्रति एक जागे भितरी तो आसा आणि सकडी काम तो निर्वहिसिता म्हणून ब्रह्म तागेले स्तुती भितरी सांगता. आणि सांगता ही इज द सोर्स ऑफ अ परफेक्शन. आमगेले इम्परफेक्ट सेन्सेस आमगेले बद्धात्माले तो तशने कृष्णान कसले सांगल्यार एब्सोल्यूट ट्रुथ परफेक्ट. आणि तो मेटेरियल नेचराक हे अंतु भितर ब्रह्म डिस्क्राईब करता. इत्या म्हळ्यार he is the manufacturer of this world, so he is the authority to speak about the world. ब्रह्मान कृष्णान सांगितले तशीची सृष्टी केलेली नव्हे तशी ब्रह्म तागे स्तुती भितरी हे पूर्ण विषय सांगता. मागिरी कृष्ण भगवद्गीते भितरी कसं सांगता म्हणून ऐकूया. 7 अध्याय 13 श्लोक. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. कृष्ण सांगता प्रकृतीचे गुणाचे प्रभावानिमित्त मोहित जाल्लेले जगत्य हांव कोण म्हूण कळनातिले माये भितर आसाची म्हूण सांगता. आणि हांव हे 3 गुणां दुखून अतीत जावन आसा गुणातीत म्हणून तांकां गोतना. हांवें तांगेल्या मणकेची एक मनीस म्हणून तांणी लेखला जन म्हणून देव सांगता. तशीची 7 अध्यायाचे 12 श्लोकां भितरी परमात्मा त्रिगुणाचे ओडेय हांव जाल्यारी हांव त्रिगुणाचे कंट्रोला भितरी ना. आणि सगळी जगत्य त्रिगुणाक अनुगुण जावन चलतस. त्रिगुणानक नंच येईल तशी ते सगळी जगत नंतस जाल्यार मेगेल वयर त्रिगुणाचे प्रभाव ना म्हणून परमात्मा या श्लोका भितर सांगता. ते कशी म्हळ्यार एक राज्याचे एक सिटीचे कानुनाक अनुगुण जावन एक मनशाक पनिशमेंट दिवित न्हय लॉ प्रकार. जाल्यार ते लॉ केल्लेले रायस न्हय ताका बिनी शिक्षा दिवच्याक जायना. तो कानूना अंडर देव कोण तो रायू येना. तशीची गुणपुरा भगवंताले सृष्टी त्रिगुण तशी निमित्त भगवंतू त्रिगुणाचे अंडर येना. आणि तो निर्गुण गुणातीत देवोत्तम परमपुरुषाले एक विशिष्ट गुणा भितरी हेवे एक म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. मागीर 9th अध्यायाचे 2 श्लोका भितरी तो ताणें तागेले प्रकृती विशय होगलशिता. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते. या श्लोका भितर तो सांगता मिगेल शक्ती भितरी ऐहिक प्रकृती म्हळ्यार मिगेले बहिरंग शक्ती म्हणून सांगता. आणि हे मगेले निर्देशना भितरी चराचर सृष्टी करता. ही प्रकृती ओपास सृष्टी करता ओपास नाश जाता म्हणून सांगता. आणि
मेटीरियल नेचर तो ताजे मॅन्युफॅक्चरर जाल्लेले निमित्त हे विशया भितरी ताणें ताका हे ऑथॉरिटी आसा हे हाजे सृश्टीचे कंडिशनांनी सांगच्याक म्हणून हांगा प्रभुपाद सांगताचे. तशीच तागेले माये विशयी सांगता की म्हगेले बहिरंग शक्ती जावन आशिल्ले माये हे कोणाच्यानी पार करूंक जायना. अंतुल्यान भायर येवच्याक माये तुकून कोणाच्यानी साध्य ना जाल्यार म्हाका कोण शरण येता की म्हगेल भक्तांक हांव हे सुलभ जावन माये तुकून भायर येवच्याक हांव तांकां हेल्प करता म्हणून कृष्ण सांगता. आनी त्रिगुणां दुखून अतीत जाल्लेले मनशाक कसलेय बंधन ना. सुख दुःख तांची समस्थिती भितर आसताची. खंयच्याय विशयान तांणी डिस्टर्ब जायनाची म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगताचे न्ही. प्रभुपाद एक शुकदेव गोस्वामीले एक एग्जाम्पल आमकां हांगा दिताचे. कसं म्हळ्यार एक वेळे शुकदेव गोस्वामीले जन्म जाल्सताना तांणी बापसूक आवसूक घर त्या परस सोडून सीदा कशी तांणी जल्म आयल्यांची तेची नग्नावस्थेरी तांणी वतसचे तुम्ही ऐकून शापोलोचे तेदना बापूसु वेदव्यास तागेल मातशी ताका आपयतची वतस योना यो पुता म्हणून. तशी शुकदेव गोस्वामी सीदा एकड तेकड पळयन तेल वत आसतना एक न्हंय मेळटा. ते न्हंयतू मस्त जन गोपिका स्त्री नत्त आशिल्लींची आनी तांणी नग्नावस्थेरी आशिल्लींची जाल्यार तांकां हक्क पळयतना तांगेलांत भितरी कसले एक हे येना फिलींग येना कळ्ळो. आनी तांगेले कसले रियाक्शन येना. ओ वतस आमी नग्नावस्थेर आसची तो नग्ना ते कसले फिलींग तांकां येना चलयांक. जाल्यार शुकदेव गोस्वामी मागशी आयेल वेदव्यास पळयसताना तांणी चिकेची लजेताची. कित्याक म्हळ्यार तांणी सांगताचे की शुकदेव गोस्वामी पळयतना आमकां कसं दिसता की तो एक आत्म, तो देह न्हय, तो मुक्तात्म जावन आसा. तशें आमकांय ताका पळयतना तसं फिलींग येता म्हणून तांणी चिद्यो वेदव्यासान निमगितना इथे तुम्ही तशी म्हणून म्हणतना तो तांणी ताका विवर करून सांगताचे. तशी त्रिगुणा दुखून भायर येयलेले मनस्थिती तशी असता शुकदेव गोस्वामी म्हणके. तशींच आमगे श्रील प्रभुपाद तशींची अमेरिका गेल्ले तवळी तांची पुरा ते तमो गुणा भितर आशिल्ले जनाक तांकां कितले प्रयत्न करून पुरा तांगेले वैरी करून दाखोवन तांकां तांतुल्यान भायर करतना तांकां कीड जावन पळयना. तांणी कसं पळयताची ते जनाले आत्म पळयताचे. तद्देन कळटा की तांणी आमगे प्रभुपादय त्रिगुणा दुखून वयर येयल्यांती आनी तांणी शुद्ध सत्वा भितर आसची म्हणून आमी समजून घेवका, मनावरून घेवका. आनी 15 अध्याया भितरी त्रिगुणा दुखून कशे येवचे म्हणून अर्जुनान प्रश्न निमगितना कृष्ण सांगता डू माय प्युअर भक्ती, म्हगेली भक्ती सेव करी म्हणून सांगता. तेन्ना एक्चुअली 13th चॅप्टर दुखून आमकां गोत्तसिल्लो सगळ्यांक गोत्तस ज्ञानयोग भक्ती योग कंप्लीट जाता 12 अध्यायांतू आनी ज्ञानयोग आरंभ जाता. हे 13 अध्याया भितरी भक्ती कसल्याक घाला म्हणून एक डाऊट येवच्या पुरो म्हणून प्रभुपाद आमगेले डाऊट क्लियर करता आसची. तांणी सांगताची की ज्ञानयोग असो अष्टांग योग असो कोणेय असो भक्ती करपाचीची. पुनरपि जनन पुनरपि मरण नक्क म्हण जाल्यार ते आमी तपसूका जाल्यार गोलोक धामाक कोणा उच्चुका की तांणी भक्ती सेवे करपाचीची म्हणून प्रभुपाद 13th चॅप्टरा भितरी तांगेले पर्पटा भितरी बरयताची. तशीच राधानाथ स्वामी महाराज परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज सांगताची तांगेले एक अनुभव सांगताची.
की एक पंत त्यांनी एक न्हंयची तीर आमी तरी अशी बैसून ध्यानार बसून असतना त्यांनी पळयताच की एक गिडूग वयर आकाशारी भोंवत असता. भोंवत आशिल्ले गिडूग पट्टन सकयल येता आनी उदका भितर वता. उदका भितर वचून वयर येतना ताच्या तोंडा भितरी एक जळकी असता आणि ते जळके तटपट 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 तटसके. सो थोडे वेळ थंय भोवून ते जळकी तोंडाक घेवन ते गिडूग आकाशा वयर 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 उबून वतके. तेदना तशी तांणी सांगताचे राधानाथ स्वामी महाराज सांगताचे आमकां की त्या जळके डीप वॉटरा भितर आशिल्ले जाल्यार ते गिडूगाले तोंडा भितर ते मेळना आशिल्ले. सो आमी भक्ती भितरी डीप वॉटरांत सुका विंगड विशया भितर आमी निरासक्त जावन आमी भक्ती भितरी बुड्डून सुका. तेद्दन आमकां भायचे कसले विशय जावो त्रिगुण जावो कसले आमकां डिस्टर्ब करना म्हणून राधानाथ स्वामी महाराज सांगताचे. आणि त्यांनी सांगताची की आम्ही तशीची डीप वॉटरा भितरी आसुका आणि त्या नमुन्यार आमी भक्ती कोरका म्हणून त्यांनी आमकां सांगताचे. आणि आमकां जनन मरण चक्रांत दुखून भायर येवका जाल्यार एकच कृष्ण कोण, कृष्ण कसलो, कृष्णाक गुण कसले, तागेले अष्टैश्वर्य हे पुरो आमी समजून घेवका भगवद्गीते लायक करून आमी वाचूका आयकुका आणि आमगेले दिननित्य जिवना भितरी ते इम्प्लिमेंट कोरका. आणि हांव सांगता की कृष्ण आमकां हांगा भुलोका पेटयतना एडजस्ट करून हांगा राबूक आमकां पेटयनी ताणें. विंगडांक तो तशी तो अशी म्हूण सांगून तांकां पुरो सम करूंकय आमकां पेटयनी. कळ्ळें? तशीच हें म्हगेले तें तुगेले हें करूंकय ताणें पेटयनी. सगळे तागेले ईशावास्यमिदं सर्वं म्हणून कृष्णान म्हणलेलें आसा. सगळे तागेले आमी खाली हंगेक ಬಡ ಗರ್ಕಡ ಐಲೆಸಚಿ ಹಂಗದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ म्हणलेकून देवाले आमी भक्ती सेवा प्रॅक्टिस करून तागेले धामाक कशी वपासूचे म्हूण सांगून आमी केन्नाय कृष्ण प्रज्ञे भितरी आसुका. आणि केन्नाय कृष्ण प्रज्ञे भितरी आशिल्लो तो परमप्रभू श्री कृष्णूची सगळी भौतिक अभिव्यक्तीचे देवतेले यज्ञाचे पुरा नियंत्रक आणि भोगतार तोची म्हूण सगळे तो ताका गुप्त असता. आणि अस्सल भक्तू कृष्णाक केन्नाय विसरना. कृष्ण कोण म्हणून ताका करेक्ट गुप्त आसा म्हणून भगवद्गीते भितरी सांगिल्लें आसा. तशें आमी केन्नाय श्रवण कीर्तन कोरका आमी आमगेले जपा रावंड इनक्रीज कोरका. ट्राय टू रीड अँड हियर एक्स्ट्रा क्लासेस आमी आयकुच्याक प्रयत्न कोरका. तेन्ना आमी कृष्णाले प्रिय भक्त जाताची. सो अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक देवोत्तम परमपुरुष भगवद्गीतेचे 2 अध्यायाचे चतुश्लोकी भगवद्गीते भितरी सांगता तागेल विषय कसले. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. 7 श्लोका भितरी या श्लोका भितर देवान सांगिल्लें आसा सगळी आध्यात्मिक भौतिक जगत्याचे मूल हांवची म्हूण. आणि उपनिषद सांगता कृष्णाले विस्तरणे जावन आशिल्ले नारायणाले निमित्त ब्रह्म प्रजापती इंद्र अष्टवसु एकादश रुद्र द्वादशादित्य आदी पूर जणी जन्म घेतला म्हणून उपनिषद सांगता. आणि सृष्टीचे प्रारंभारी परमपुरुष नारायण मात्र आशिल्लो. ब्रह्मना शिवना उद्दाना अग्निना सूर्यना चंद्रना नक्षत्रना कसलेना हो एकलोच सगळी आता सृष्टी केलेले कृष्णानाची सगळे तागेले अधीनांत आसा. कृष्णाक सोडल्यार विंगडपणे कंट्रोलर ना.
हे आमकां कोणाक गुद्दत की तन्नी उपास उपास मर्त्य लोका भितर येवन पुनरपि जनन मरण अंत भितर मेळ्ळन आम्ही आमगेले देह चेंज कोरका म्हणना उपास जन्म घेवका म्हणना जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुखून आमकां बिडुगड मेळटा इतलें सांगून आमगेले 2 उतराक विराम दिता. कसले चूक सांगल्या जाल्यार म्हाका क्षमापण कोरका. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. भागवत पुराण कोंकणी टिमाक म्हाका हे अवकाश दिल्ल्याक मस्त मस्त धन्यवाद सांगूक हांव इच्छा पावता. हरे